कृष्ण एव्हरी टाइम हे श्लोक आयकताना कळता की अर्जुनाल प्रीती कितलेशील कृष्णाल खातीर म्हणून. सो धन्यवाद पुराजनाका हे सेवा चांग रुपार केलेले स्तोत्र पठणाचे. पुराजना स्वागत आसा. आमी अर्जुनाल विषय उलयता आसा ती देवाल प्रितीच भक्तो. सो एक प्रार्थना करून आमी देवाला मागून घेवया की एक नेक्स्ट 35-40 मिनिट्स आमी कसं की देवा तुगेले लील आनी तुगेले भक्ता लिला विषय आयकता आसा ती आमच्या आंग मनार ही आयकून दिवच्या दी आनी आमी पुरा जनान ओट्टू मेळ करची किंचित सेवा देवान स्वीकार करपा आनी मनान प्रार्थना करूं हें सेशन सुरू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो पुराजना पुनः स्वागत आसा. ह्या पुराजन कोण प्लॅटफॉर्म आसा दैव सपोर्ट करता आसा ती नी किंचित सेवा करता आसा भाग्य दिता आसा पुराजना. हरे कृष्ण. सो लास्ट टाइम आमी सेशन पळयलेलें की 14 दिवस दनपारते साधारण म्हणटा 12 गंटे अर्जुन अर्जुन द्रोणाचार्यान केलें ते सगळें व्यूह रचना भितर दुखून कशी पुणी प्रयत्न करता आशिल्लो. म्हळ्यार हें द्रोणाचार्यान व्यूह रचना अशी केलेली की अर्जुनान जयद्रथाल्या ते पावचे नज म्हणून. कशें जालें की ताजी फुडले दिवस सांजवेळा अर्जुनान प्रतिज्ञा घेतली की जयद्रथाक सूर्यास्त पशी फूड मार नातल्यारी तोची अग्नी प्रवेश करतलो म्हणून. आनी हे दुर्योधना भारी एक ताका एक म्हणटात पळय एक अवसर मेळ्ळा, ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा की कशी पुणी कोण न्हू अर्जुनाक जयद्रथाले ते पावचे राबोवन सोडल्यार ताका जालें न्हू. मागीर अर्जुनान ना म्हूण जाल्यार तांकां तसं की ते युद्ध तांनीच विजयी म्हणून. सो हे 14 दिवस एक प्रकार पळयल्यार पळय भारी एक ड्रामॅटीक डे म्हणटात पळय मस्त सकट जाता ह्या दिवसांत आयचे. आनी ते 14 दिवस युद्धांत ते सूर जातानाच ती रचना अशी होड आसता शकट पद्म सुचीमुख व्यूह म्हणून द्रोणाचार्यान केलेली. ते म्हणटात साधारण म्हणटा 50 मैल दीर्घ आनी 20 मैल रुंदायेन आनी दिग्गायेन 50 मैल म्हणून तितलें व्हड आशिल्लें तें रचना. अर्जुनान कशी पुणी कोण तें भितर व्हेल्लें म्हणल्यार ते सुरे ते शकट रचनांत द्रोणाचार्य तो स्वयं आशिल्लो. मागीर भितर पुरा पद्म रचनांत विंगड विंगड व्हड व्हड योद्धा आशिल्लीं ती आनी मस्त सकट अक्षौणी सेना आशिल्ली. आनी लास्ट जयद्रथाक रक्षण करचे खातीर ते सुचीमुख व्यूह आशिल्लें. सुये मणके दिसता आनी तांतू पुरा जे ना व्हड व्हड महारथ आशिल्लीं ती आनी ते सुयेचे दोळे आसता पळय खंयच्या देखून सूत पास करचे तांतू महारथ जयद्रथा सुत्तू जावन राबिल्लीं ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी आमी पळयलें कशी युद्ध सुरू जाताना द्रोणाचार्य राबोवचे प्रयत्न करता अर्जुना ताका पराजीत करचे जायना जाल्यार कृष्ण कसं सांगता आयचे दिवस आमी सायडा दुखून वेगळी वचना तागेले लढाई करनाशी. क्षत्रिय धर्म म्हळ्यार निजान तागेलो लढाई करता जाल्यार अर्जुन सांगता आयचे दिवस तूं प्रतिज्ञा घेतलें तूं सायडा दुखून मुखार वच म्हणून. आनी आमी तें तांतू दुखून एक शिक्षण घेतिल्लें की कशी मस्त सकट प्रॉब्लेम येवचे पूर लायफान तूं जाल्यार आमी चूज करता की आमकां खंयचे प्रॉब्लेम फायट करता आयचे दिवस म्हणून आयचे दिवसा प्रायोरिटी लेखार. मागीर तशींच आमी पळयलें की सुदक्षिणान अर्जुना मान अर्जुन बोध चुकून पडटा. मागीर तो उठोवन जातरी कशी पुणी कृष्णान तागेलें रक्षण केल्लें दिसता. अर्जुन ते इंद्रास्त्र करून पुराजना मारता. मागीर आनीक एक विशय पळयलेलो म्हळ्यार आमी की दुर्योधन मागीर हे लास्ट सेशनांत दुर्योधन वचून म्हळ्यार अर्जुन मुखार सिद्धा आसात कसं करचें म्हणून तेन्ना दुर्योधनाक ते एक कवच दिता मंत्रोच्चार करून द्रोणाचार्य सांगता की हे तूं कवच घालून घेतल्यार कसने अर्जुनाल बाण तुका लागना म्हणून. दुर्योधनाची शॉक जाता की हांव कशी लढाई करचें म्हणून.
जाण द्रोणाचार्यान सांगलीच दिता तो विश्वास करून तो मुखार वता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी एक लास्टार आमी एक पॉयंट पळयलें ना की कृष्ण कशी अर्जुनाक कीर्ती वाडची तशी तें एक घटन जाता की अर्जुन घोड्याक भारी म्हळ्यार तांणी धांवन धांवन ते घोडे धांवडयता आशिल्लीं सगळो दिवस ताका नॉर्मल आखिना चड ताका ते घोड्याक पुरो जावन ताका अर्जुनान भुमींत बाण मारून तांगेले खातीर उद्धार करचें आनी त्या प्रकारारी म्हणटात पळय तांचो दोखून ते उद्दा येवन आनी कृष्ण त्या घोड्यांक आनी मसाज करून मागीर त्या पास मुखार सुद्दां युद्धा वता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आमी पळयत की मागीर मुखार येताना आमकां आश्चर्य जाता की दुर्योधन मुखारसून आयला म्हूण कृष्णाक आनी अर्जुनाक कसं जालें की अर्जुना उठ लढाई करचे दुर्योधनाल कॅपॅसिटी ना एक पंथा तो भीमा उठ लढाई करचे येवचे पुरो जाल्यार अर्जुना उठ लढाई करची म्हळ्यार तागेल्या खंडीत कॅपॅसिटी ना ताका कृष्णाक आनी अर्जुना दिसता हो कशें आयला मुखारसून लढाई करचे हेका म्हूण तेन्ना कृष्ण सांगता खंय पळय कोण लढाई करचे आयला आमगेले खातीर आमगेलो ओट्टू होची हागेले निमित्त न्हू हें सगळें युद्ध जाल्ला कुरुक्षेत्राचे आनी हाणें न्हू ते अपमानीत केलें द्रौपदीक आनी हागेले निमित्त न्हू पुरा पांडव जेन्ना त्यार वर्स हें वनवासा वचका पडलें तशी म्हणटा आनी कृष्ण सांगता हाका सोडनाका अर्जुना मान सोडी म्हूण तेन्ना अर्जुन दुर्योधना खातीर कशें अर्जुन केन्ना कोपार आसताची आनी आज तें अभिमन्युल ते कशें एक प्रकाराचे दुर्योधन द्रोणाचार्याले लिडरशीप अंडर ते कशें एक प्रकार मृत्यू जालेलें ताजे निमित्त अर्जुन आनीक कोपार आशिल्लाची आनी एक पंता मस्त बाण मारता म्हूण सांगिल्लें अर्जुन जाल्यार पळयल्यार दुर्योधना कांय जायनी नॉर्मली अर्जुन गोत्त की ताण ते मारलेले बाणाची कॅपॅसिटी ते कितली शक्ती घालता ताजेन ताका गोत्त की येद्राच्या कितले डॅमेज जाव येता म्हूण जाल्यार आयचे दिवस पळयल्यार अर्जुनाक कांय जायनी म्हूण कशें बाय हें म्हूण ताका दिसता मागीर अर्जुन आनी कृष्ण दोगांयनी सरप्रायज आसा ती आनी मस्त बाण मारल्यार दुर्योधनाक कांय जायनातल्यार ते पुराजन पळयता आसा ती आनी कौरवास ते सैन्य जन पुराजना दुर्योधनाक जय जयकार घालचे सुरू करता ती पळय दुर्योधनाक कांय जायनी अर्जुनान बाण मारल्या म्हूण आनी दुर्योधन खुशेर ते विंगड पुरा ते तागेले ओट्टशील सारथी तागेले ओट्टशील विंगड पुरा योद्धा आशिल्लीं तांकां सांगता की तुमी लढाई करात विंगड जना खातीर ओट्टू अर्जुना खातीर भिव नाका ती अर्जुना हांव एकलो हँडल करता म्हूण दुर्योधन तांकां पुराजना सांगता आनी बद्दच अर्जुन हजारो कडल्यान बाण मारता कुठले जाल्यारय जायना तेन्ना अर्जुन चिक्केक लेखता कसन जावन अशें पुराबो म्हणून आनी ताक म्हळ्यार साधारण म्हणटा अर्जुनाक द्रोणाचार्याक कसन तागेले ते एक विशेषता आशिल्ली कसली खंयचे मंत्र उच्चार करून कसन तागेले शक्ती आसा अर्जुना साधारण म्हणटा पुरा गोत आसा आनी द्रोणाचार्याने पुरा शिकोवन सोडला अर्जुनाक ताका अर्जुनाक पक्कने मन आवडटा की हाय हे गुरु द्रोणानच हें कोर नशें पुरो की मंत्रोच्चार करून ते कवच दिवन अशें पुरो ताजे निमित्त दुर्योधन अशें राबलो म्हूण आनी अर्जुना दिसता खंय हें इतलो व्हड कवच आशिल्लें जाल्यार दुर्योधनान कसन करून दाखोवंक आशिल्लें नुतर राबून खाली पेट्टू खाता आसा आनी कांय करना म्हूण अर्जुना दिसता खंय जाल्यार अर्जुनाक तें कवच ते मंत्रोच्चाराचें तें कसन जाता म्हूण अर्जुना एक्झॅक्टली कोत्ता आसा आनी ते मंत्रोच्चार करून केलेलें कवच सगळे शरिराक सगळे देहाक तें रक्षण करता जाल्यार 10 बोट आसा पळय ते 10 बोटाक तूं दी तें कवर जायना तांतू कवचांत तूं दी मात बोट आनी कवर जाता खाली थोडे ते एक गॅप म्हणटात पळय तूं दी आसता कवचांत आनी अर्जुना तो विशय गोत्त आशिल्लो आनी अर्जुनाल ते एम म्हळ्यार इतलायक आसा की एक कोण बाण मारता अशी दुर्योधनान राबील कडेन तो बाण मारचे ट्राय करता आशिल्लो दुर्योधन ऑफकोर्स तागेले बाणान कांय जायनाशिल्लें अर्जुनाक ताणें मारतना अर्जुन अशी एक एम करून एका पंता ते 10 बाण सोडलेले पेट्टा तागेले 10 बोट्टाच तूं दी वचून लागता काय ते बाण म्हळ्यार आमी इमॅजिन करूं की आमी कल्पना करूं की अर्जुनान मारलेले ते बाण बोट्टाच तूं दी वचून लागल्यार कशी एक पंता जीव उड्डून गेलो म्हणटात पळय तशी दुर्योधना जाता आनी तो राबील कडेन रोड सुरू करता कसन जालें म्हळ्यार ताका ते दूख सहन करूं जायना
आणि तो बसत काय तो रथारी बैसून म्हणतात पळय एकदम दुखी जाल्यार म्हणतात पळय रोल इन पेन म्हणतात पळय अशी बसच्या काय जायना न्हिदोच्या काय जायना त्या मटा दुखी आणि गट्टी गट्टी बाबे मारत काय म्हळ्यार तो दुखत म्हणून तेन्ना अर्जुन आणि कृष्णा एक पण हास येतो म्हळ्यार त्या परिस्थिती पळोवन की आणि कृष्णाक कळटा की अर्जुनान कसं की केलें आतां गोत्त आशिल्लें म्हूण जाल्यार तांकां त्या दिवस कसं विंगड शर्ट हें करचें नाशिल्लें तांगेलें एक्क लक्ष आशिल्लें जयद्रथ ते पावका म्हूण थंय दोकून अर्जुन आनी कृष्ण थंय हांसून 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 म्हणटात पळय सायडा दोकून मुखार सिता ती सो हांतू एक आमी एक मनावरची विशय अशें पळयता की मस्त प्रकार आमकां एक म्हणटा लायफाक प्रॉब्लेम येवचे पुरो मस्त ट्राय केल्यार हिची म्हणटात पळय सॉल्व जायना कसं करचें मुखारसून वचचें जायना एक कडेन आमी सिरकून पडलीं ती तशी दिसता जाल्यार आमी पळयता की आमकां देवाल वयर विश्वास आसा आमी देवाल वयर प्रार्थना करता ती कसलेंय पूण एक वाट मुखारसून वचचें देव दाखयता म्हूण त्या विश्वास आसूं आनी आमी ह्या भक्ताल्या जिवनांत पळयता अर्जुनाले की खंयचेंय एक बॅरियर म्हण येता पळय खंय एक राबून वचचें कश्ट येयलें मुखारसून वचचें कशें म्हूण कळना तेन्ना आमी देवाल्या प्रार्थना करून आमगेले कशें की एक प्रयास केल्यार खंय ना जे खंय एक सान वाट दाखोवन दितलो चिके मुखारसून वचचें देव सो त्या प्रकार आमी हे विशय पळयता आनी लास्ट टायम आमी पळयलें की केन्नाय नॉर्मली सत्या की अर्जुना लुट्टू वचत आशिल्लो सात्यकी अर्जुना लुट्टू वचत आशिल्लो आनी ह्या पंथा मात अर्जुना दिशिल्लें की आत्तां द्रोणाचार्यान म्हळ्यार फुडले दिवस 12 दिवस 11 दिवस युधिष्ठिरा बंदी करचे प्रयत्न केलेले आनी अर्जुनाक दिसलें की आतां हांव जयद्रथा धरच्या मुखारसून वता आसा आनी युधिष्ठिराक हांव ना आतां हेजे केन्नाय अर्जुनान खंय पूण यश आशिल्लें आनी कसलेय युधिष्ठिरा जाल्यार थंय येवन तो पावत आशिल्लो जाल्यार आयची परिस्थितींत अर्जुनाक दिसता की हांव मुखार सुद्दां वचचें आसा युधिष्ठिरा कसलें जाल्यार हांव थंय ते पावचें जायसना ताकाची सात्यकीका थंय पेटयलेलें युधिष्ठिराला जाल्यार थंय युधिष्ठिर सांगता काय द्रोणाचार्याक वय युधिष्ठिर तागेल लॉजिक एप्लाय करता तूं की वय नॉर्मली जात आशिल्लें वय द्रोणाचार्यालें जाल्यार आज द्रोणाचार्य वय जयद्रथाल कशी पूण रक्षण करता म्हूण थंय आसतलो तो मेगेल्या यश ना ताका आयचे दिवस हे अर्जुना हे सात्यकी सांगता काय अर्जुनाल तुगेले चेडक घेतस मेगेल्या की ना सो तूं वस मुखार सुनू म्हूण हांगा राबूनाक मेगेलो तूं भीम आसा म्हूण कसं नाही असल्यार भीम पडोवन घेतलो तूं मुखारसून वच म्हूण तेन्ना तशी सांगली सिता सात्यकीक म्हळ्यार इतलें मन आशिल्लें की अर्जुना कशी पूण करून सपोर्ट करता म्हूण म्हळ्यार आयचे दिवस बारी व्हड आनी सात्यकी एकदम एक्सपर्ट आशिल्लो म्हळ्यार कृष्णान आनी अर्जुनान दोग जाणां ताका ट्रेनिंग दिलां आनी ताका काय गोत्त आशिल्लें की आज ते कसन ते फॉर्मेशन सैन्य कशी अरेंजमेंट केलेलें आसा ते अर्जुनाक इतली सुलभ ना ते आज पुरा कडेन दोकून भायर पळोवन सूर्यास्त पशी फुडें ते जयद्रथाले पावस तशें जावं म्हूण ताका सात्यकी वता आनी म्हळ्यार अर्जुन खंय खंय दोकून पास जाला थंय पुरा ते सैन्याल मृत शरीर आसा ताका सात्यकी ते ट्रेल म्हणटात पळय त्या वाट पळोवन पळोवन ते गॅप खंय दोकून अर्जुन चमकून वचून आसा पुरो म्हूण ताका कळटा ते पळोवन पळोवन थंय म्हाक्षिंतुल्यान वचून वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्या टायमार अशी पळयता की अर्जुनान मुखार सून वतरी कौरव जनाल अशी प्लॅनिंग आशिल्लें की अर्जुन मुखार सून वता वय म्हळ्यार तो एकदम स्पिडार वता जाल्यार तांणी अशी प्लॅनिंग करता आशिल्ली ಸ್ವಲ್ಪ योद्धा की म्हाक्षिंतुल्यान वचून अर्जुनाक मारका म्हूण सो मस्त जन आशिल्लीं कोण म्हाक्षिंतुल्यान अर्जुनाक चेस करचे ट्राय करता आशिल्लीं की म्हाक्षी दोकून वचून अर्जुनाले पाव येता म्हूण असल पुरा योद्धान म्हाक्षी दोकून अर्जुनाले वचचे पळयताना म्हाक्षी दोकून सात्यकी येता आनी सात्यकी तांकां पुरा जना मारून अर्जुनाले ते पावता म्हूण सांगिल्लें आशिल्लें म्हळ्यार ते कौरव जनाल प्लॅनिंग की अर्जुना म्हाक्षी दोकून येवन मार येता म्हणून ते सात्यकी पुरा जना मान सोडता आनी थंय येवन पावले सिद्धाक अर्जुनाची कितें दिसता की युधिष्ठिरा कसले सोडून आयला म्हूण जाल्यार सात्यकीन ते सिच्युएशन एक्सप्लेन केलें युधिष्ठिर महाराजान कसं सांगलें तेन्ना अर्जुना भारी खुशी जाता म्हळ्यार साधारण दिवसान तूं अर्जुन तशें कसं ताका तितलें कसं एक सपोर्ट जावका म्हूण ना जाल्यार आयचे दिवस तो विशेष आशिल्लो प्रतिज्ञा घेतिली आनी ताका खुशी जाल्ली की आज सात्यकी तागेलो ओट्टो आसा म्हूण म्हळ्यार ताण मातशें आसल्यार ताका एक भारी एक म्हणटात पळय हेल्प जातलें ताका एक मुखार सून वचचें समज जातलें म्हूण तागेल्या मनांत येता
आत युधिष्ठिर महाराजाक सात्यकी पेट्टून आज ताका संतुष्टी ना. ताका दिसता आज अर्जुनाल इतलो व्हड दिवसू आनी आज अर्ध दिवसाकिना चड जाला, खंय ते येवन पावला की तो सात्यकी वैपूर नाही दिसता आणि अर्जुनाल मनान तू कशें पुरो म्हणून. आणि युधिष्ठिराकय भारी दुःख जाला अभिमन्यूल विषय. आणि ताका काय दिसता की जयद्रथा सोडून नजे म्हणून. आणि अर्जुनान असफल जावचें साध्य ना, जावचें सोडूक नजे म्हणून. ताका आज युधिष्ठिर भीमाक वय सांगता की आज मेगेल्या कसने उत्तर आणि उलोवचें ना, हांव सांगिल्लें कोरका, तूं वचूंक अर्जुनाल ओट्टू म्हूण. आजी सात्यकी मात नाही, तू अर्जुनाल सायडान तो वचूं का, अंग नकुल सहदेव दृष्टद्युम्न सती तू मुखारसून वच म्हूण. आणि भीम म्हळ्यार इतले ताका म्हणटात पळय, इचिंग फॉर अ फायट म्हळ्यार म्हणटात पळय, तशें हातां खोर्जत म्हळ्यार एकदम आमकां एकदम जोर खोर्जो जाल्यार आमकां म्हणटात पळय ते कंट्रोल करचें जायना, सहन करचें जायना, आमी खरपितात पळय. तशींची भीमाक ते लढाई करची म्हळ्यार अशी तो मनान तयार आशिल्लो, जाल्यार ताका ते ऑपॉर्च्युनिटी मेळनाशिल्लें. ताकाची कशी पुणी कोण म्हणटात पळय, भीमाक युधिष्ठिरान सांगली सिता अशी खोशी जाता, जायता हांव वत्ता मुखारसून आनी अर्जुना सपोर्ट करता म्हणून तो भीम मुखारसून वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी युधिष्ठिराक भारी खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी सात्यकी आनी अर्जुनान वताना मागशी दोकून पळयल्यार भीमान शंख वाजोवचें म्हळ्यार भीमान शंख वाजयल्यार पुराय जाणांक कळटा की भीम म्हणून. भीमान शंख वाजोवच्या हें येता, ध्वनी येता. अर्जुना आनी सात्यकी दिसता हें खंय दोकून आयला ध्वनी म्हणून. अशी मागशी घुंवून पळयतना भीम एकदम स्पिडार येता आसके शंख वाजून की हांव आयलो म्हूण. आनी अर्जुनाक आनी सात्यकीक ओवरटेक करून तांगेले किना मुखार वतके भीम की हांव क्लियर करता, तुमी मागशी येयाती म्हणून. आणि भीम त्या दिवस म्हणटात पळय, पुरा ते कौरव सेना खातीर म्हळ्यार पळय साक्षात यमराज म्हळ्यार कसं म्हणटात पळय सांगू जायना, भीमा पळयल्यार तांगेलें मरण दिसता तांकां. तशी त्या प्रकार भीम त्या एक भावनेन येता आनी अर्जुनाक आनी सात्यकीक वाट क्लियर करून दिता आसके भीम मुखार वचून. त्या प्रकार भीमान आनी मस्त सकट कौरव महारथ मुखार येता ती चॅलेंज करचेक भीमाक. जाल्यार त्या दिवसू अर्ध जन पळयल्यार धांवन वता ती भीमान लढाई करचेक कोणाक साथ दिना म्हूण. आनी भीमाक कशी पुणी कोण ते वाट क्लियर करून दिवका जयद्रथाले ते अर्जुनान पावका म्हूण. आनी भीमान ते कशी तागेले त्या दिवस तागेले ते कर्तव्य करून दाखयलें. कर्ण आयलो भीमाक रापोवचेक. जाल्यार कर्णाल वय रथ कुडकी कोर न्हू, ताका तागेले रथार दोकून पाडो न्हू, भीमान ताकाय धांवडोवन सोडलो म्हूण सांगिल्लें त्या दिवसू. आनी त्या दिवसू दुर्योधन आनी तागेले मस्त सकट भाव अर्जुना खातीर अर्जुना वटू लढाई करूं येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी भीम मात ते अर्जुन तांणी पुराय जनान येताना भीम कोणाक सोडना. सात्यकी आनी भीम अर्जुना खातीर पुरा एक प्रकार कसन ते सहाय करता म्हणटा पळय करता ती. आनी दुर्योधनान मस्त भाव येतात त्या दिवसू लढाई करचेक. आनी 14 दिवस दनपाराची भीमान दुर्योधनाल एद्राकची दुर्योधनाल 30 भावांक मारलेलें आसा. एक दिवस दनपारा 1-2 घंटे भितर म्हणटात पळय तशी 30 जन भावांक भीमान मारलेलें आसा. म्हळ्यार त्या दिवसा आमी कल्पन करूं येता की भीमान मूड कशी आशिल्ली, भावन कशी आशिल्ली ते युद्धा भाग घेताना म्हूण. लेफ्ट रायट पुराय जनाल रथ पुड्डी करून सोडता आशिल्लो आनी ते गद काण तांगेले माथ्यार माती धाडून तांगेले म्हणटात पळय 30 भावांक ताणें भीमान त्या दिवस मारून सोडलेलें म्हूण पळोवं येता. सो त्या प्रकारार भीम ते वाट क्लियर करता आसा म्हूण. सो ह्या सायड भीम क्लियर करता आसा, त्या सायड सात्यकी एक जाणां मारता आसा. जाल्यार आत्ता मुखारसून येताना सात्यकी ओटू एक व्हड योद्धा येता. तो महाभारताचो व्हड योद्धा आनी तागेलें मस्त हिस्ट्री आसा आनी तांणी भारी शक्तिशाली आशिल्लें. तागेलें नांव भूरिश्रव म्हूण. तो सोमदत्ताल पूतू आनी सोमदत्त बहिलक आनी म्हणटात पळय ते शांतनू रायाल भावाल ते वंशज दोकून तांणी आयिल्ले जन बहिलकालें सोमदत्त आनी भूरिश्रव. आनी तांगेल मध्ये व्हड लढाई जाता म्हूण सांगता सात्यकी आनी भूरिश्रवाल मदें. आनी
एकल्यान एकल्यान तांणी रथ कुडकी कोण सोडता ती त्या बॅटल म्हणतात पळय हें युद्ध वन ऑफ द मोस्ट फियर्स बॅटल्स म्हणून येता महाभारताचे सात्यकी आनी भूरिश्रवाले पुरा रितीन म्हणतात पण एकदम फियर्स आसा म्हळ्यार सुरेत आनी बाणान लढाई करता ती मागीर एकले एकल्यान गद घेवन एकले एकल्यान रथ कुडकी कोण सोडता ती मागीर ते गद हांवें तांगेले हातांत दुखून पळसिता मागीर तांणी हातान लढाई करूं सुरू करतात की म्हळ्यार कुश्तीन कशें करतात पळय ते सुरेताचे कितें खडगान करता ती गदान करता ती मागीर त्या मागीर पुरा शस्त्र पळसिता हातानाची लढाई करूं सुरू करता ती म्हूण बॅर हँड्सान आनी एक्चुअली सात्यकी पळयल्यार ह्या टायमार आंगी येवच तें भारी पुरोजन जाता एक्चुअली सात्यकीक वय कसं जालें कितें शकट व्यूह अशें आशिल्लें साधारण म्हणटा खंयचेय युद्धाक तांतू दुखून भितर येवन न्हू अर्जुनाला त्या पावस त्या म्हणटा सात्यकीन केलेलें कार्य पळय तें भारी कश्ट आशिल्लें म्हळ्यार इतले सकट जेन्ना सैन्य येता ती तो सात्यकीक एक प्रकार पळोवं येता आमी की भूरिश्रवालोट लढाई करता आनी सात्यकी इवनली मॅच्ड आशिल्लो म्हळ्यार अशी कांय ना कित्याक ते लढाई करूं जायच ना म्हूण जाल्यार आयचे दिवस सात्यकीले ऑलरेडी एनर्जी युटिलायज जाल्ले ते शकट व्यूह दुखून येताना आनी भूरिश्रव चिके शक्तिशाली जावन आशिल्लो म्हूण पळोवं येता आनी ते हातान तांगे लढाई जाता भूरिश्रव ताका पाडो न्हू म्हणटात पळय नेलार ताका भूमीर पाडो न्हू पंच करता वतके ताका हरद्यारी तोंडारी इतले पंच करतके ताका भूरिश्रव की एक पॉइंटारी सात्यकीले बोध चुकून पडटा ताका तें दुखी सहन करचें जायना कसं जाल्यार भूरिश्रव ताका उठोवचें सोडना आनी कंटिन्युअसली हरद्यारी तोंडारी पंच करता वता मुष्टी मार 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 कंटिन्युअसली आनी तागेलें बोध चुकून पडटा म्हूण सांगिल्लें सात्यकी आनी ते सात्यकीन बोध चुकिल तेन्ना भूरिश्रव आनीक एक विशेष कसं करता म्हळ्यार तागेले हाता दवर न्हू ताका भूमीर दुखून तांडून व्हरतके म्हणटात पळय कशी एक पशूक मार न्हू ते पशूक तांडून व्हरतात पळय तशी त्या प्रकार भूरिश्रव सात्यकीक बोध चुकील अवस्थांतू हाता धोर न्हू अशी तांडून वरतके भूमीर दुखून गश्टून आनी मध्य मध्य राबून लातय मारतके ताका म्हळ्यार हें कसं की एक विशेष इन्सल्ट जाल्या म्हणके जाता आसलो म्हळ्यार मार सोणी बोध चुकला भूमीर दुखून गुंडयता आसा अशी एक पशूक और एक कसं म्हणटात पळय एक बॅग तांडून व्हेल्या म्हणके और कसं म्हणटात भूमी गश्टून तांडून व्हरता आनी मध्य मध्य राबून लात मारता आसके सात्यकीक आनी हाची कशी हें एक ताची मागशी एक हिस्ट्री आसा एक्चुअली ही परिस्थिती कसल्या जाल्ली आनी भूरिश्रवान अशी कसले व्यवहार केल्लो सात्यकी वट्टू म्हूण हाची पशी फुडें मस्त काळ फुडें एक जनरेशन फुडें म्हूण येता सात्यकील बापूस तागेलें नांव सिनी म्हूण आसा तांणी पुरा आनी यदू वंशाचे आनी भूरिश्रव पुरा तांणी वृष्णी वंशाचे म्हूण सांगिल्लें आसा आनी भूरिश्रवाला न्हू सोमदत्त सो कृष्णा लावस देवकीलें स्वयंवर जाता आशिल्लें तेन्ना सोमदत्त आनी भूरिश्रव तांणी लास्टार क्वॉलिफाय जाता ती आनी सोमदत्त आनी सिनी राय म्हळ्यार सात्यकील आन बापूस आनी सिनी राय कोणा बिहाफांत आयलो वसुदेवाले बिहाफारी ते स्वयंवरांत आयलो म्हळ्यार ते स्वयंवर सिनीन विजयी जाल्यार देवकील वर्डीक वसुदेवाल ओट्टू जातली म्हूण आमकां गोत आसा देवकील वर्डीक वसुदेवाल ओट्टू जालेली तेन्ना ते लढाई जातके सोमदत्त आनी सिनील मध्येन ते स्वयंवरा दिवसूची थंय स्वयंवरांतूची आनी सिनी राय ते सोमदत्ता लोट्टू तांगेली उतरा उतरी जाता आनी तांगेले लढाई जाताना मागीर सोमदत्ताक एक प्रकार अशी परिस्थिती जाता की सात्यकील बापूस सिनी ताका मारतके अशींची मुष्टी मार न्हू तागेले बोध चुकून वतके आनी तागेले बोध चुकील पडटा मागीर ताका तांडून ते सभेन तूं कशें आतां भूरिश्रवान सात्यकी केलां पळय तशींची सिनी रायन सोमदत्ता ओट्ट केलेलें तांडून ताका सभे भितरी लात मारलेलें हें तागेलें इतलो अपमान जालें सोमदत्तालें की ताणें तपस्या कोर न्हू देवालें मागून घेतिल्लें की म्हाका कसले एक पुत्र जावं का
की तो सिनील पुत्राक म्हाका कशी आज अपमान केला, मुखारसून सिनील पुत्राले तशी अपमान जाव का म्हणून सोमदत्ती तपस्सी करून मागून घेता. आणि ताण तपस्सी केलेले मागून घेतिले त्या फला लेक्कारी त्या देवकील स्वयंवरान तो जालेल घटनेन तू ते अपमान जालेल ते ताण तपस्यान मागून घेतील प्रकार तो भुरीश्रव ताका तो पुत्र जाता. आणि आज तागेले बापसून मागून घेतिले तो आज कोरून दाखयता सिनील पुत्र सात्यकीक तशी तो मार न्हू पुरा जनालेद्रा ताका घश्टून वोर न्हू लात मारून पुरा जनालेद्रा तो व्हरता आसता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो त्या एक हिस्ट्री आशिल्ली हाजी मागशी. आणि आत्ता ती घटन मागीर अशी जाता की भूरिश्रव इतले कोपार आसा कसले की ते एक वंशामध्ये लढाई ती वृष्णी आणि यदु वंशांमध्ये लढाई ती. आणि भूरिश्रवाले इतली शक्ती आसा तू कळटा की बोध चुकील तो सात्यकी आनीक बोध चुकून पडला तो आनीक म्हणल्यार तितले मारला ताका. तागेले केस धोर न्हू सात्यकीक अशी केस धरून ताका वाऱ्यार धरतके भूरिश्रव आणि सांगता आणि खडग घेऊन तागेले गळ कट करू वता. म्हळ्यार अशी गळ कट करूं येता की तागेले भूरिश्रवाले केस धरून तागेले तोंड आसता तागेले हात आसतले कट्ट केलेले पेट्टा बाकी तागेले शरीर नेल्यार पडका म्हळ्यार अशी वाऱ्यार धरला के आणि त्या खडगे घेऊन तागेले गळ कट करू वता अशी गळ कट करू वता म्हूण भूरिश्रव. तेन्ना कृष्ण पळय पुरा कडेन पळयता आसता म्हळ्यार अलर्ट आसा कृष्ण. रथ चलयता आसता जाल्यार पुरा कडेन पळयता आसता सायडाक ह्या सायड त्या सायड कसन जाता असं म्हूण. आणि कृष्णान हें दृश्य पळयल चित्ताक कुडले अर्जुना सांगतके पळय सात्यकी कोण तुगेले डिपेंडंट आसा अर्जुना तागेलें आतां ताका मारच्यार आसा कसले पुणी करका तुवें म्हूण. तेन्ना कृष्णान सांगलें सीता थंय अर्जुनूय त्या सायड पळयता आणि पळयलें हें दृश्य कसन भूरिश्रवान सात्यकी केस धरून ताका वाऱ्यार तांडून व्हरला म्हळ्यार वाऱ्यार उक्कोळून धरला आणि तागेले एक हातान खडग आसा आणि तागेले गळ कट करचे वता असं म्हूण. तेन्ना अर्जुन पळयल सिताकच एक बाण घेता आणि एक्झॅक्टली भूरिश्रवाल खंयची खडग धरलेलो हात आसा पळय त्याक बाण मान सोडता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि भूरिश्रवान मारू वताना तागेले हात कट्ट जावन ते खडग धरलेलो ते खडग हातान तो आसा हात कट्ट जावन नेल्यार पडतके भूरिश्रवालो. आणि भूरिश्रव इतले शॉक जाता म्हळ्यार ताणात मारू वताना हात कट जालो आणि तो कोणाले उठ लढाई करना म्हळ्यार क्षत्रियान तू लढाई करताना ते फायट जोशनो भूरिश्रवा दिसता की हांव कोणाले उठ लढाई करना आशिल्लें हें कोण आहे सायडा दुखून मार न्हू मेगेल हात कट करून सोडलो म्हूण. तेन्ना अशी घुवन पळयताना अर्जुन आशिल्लो थंय. तेन्ना अर्जुनाक भूरिश्रव सांगता की हे अर्जुना तू क्षत्रिय म्हूण आशिल्लो ते नियम पालन कर न्ही मू म्हाका वॉर्निंग वय दी न्ही आनी हांव तुगेलो लढाई वय करना आशिल्लो अशी कशी तू म्हाका मेगेलो हात कट करून सोडलो म्हूण. हें कोण तुका शिकयलेलें पांडून शिकयलेलें की भिष्मान शिकयलेलें की इंद्रदेवान शिकयलेलें तुका हे नियम पालन करना अशी लढाई करचें म्हूण. तेन्ना त्या प्रकाराची उलयता आसता तेन्ना भूरिश्रव सांगता की हें न्हय हें पांडूनय शिकयलेलें न्हय भिष्मान शिकयलेलें न्हय हें इंद्रान शिकयलेलें न्हय हें खंडीत म्हळ्यार तागेली ते लढाई यदुवंशा उट आशिल्लीची हें खंडीत हें यदुवंशा जनांना तुका शिकोवन आसा पुरो म्हणून. आणि यदुवंशा जनाक तू सोदूच्या वचूक तुगेल रथारी बैसून आसलो यदुवंशाचो ताणें तुका सांगून आसा पुरो म्हणून. हाजे हें एक इन्सिडंटा निमित्त हे अर्जुना तुगेलें नांव आतां शाश्वत रुपार तुगेलें नांव वायट जातलें की तू युद्धा नियम पालन करनी म्हणून. तेन्ना अर्जुनाक कोपार आशिल्लो अर्जुनू अशें पुरा उतरशितला अर्जुन सांगता की तुगेले देहांत शक्ती ना वय तुगेले बुद्धीन तुजी शक्ती उणी आसा म्हणून. तू म्हाका कसं उलयता आसा की हांव नियम पालन करनी म्हणून तू स्वयं कसं करता आशिल्लो बोध चुकिले एक योद्धाक तांडून व्हरून लात मारून बोध चुकील अवस्थेन तागेले गळ कट्ट करूं वता आसा हें कसं क्षत्रियाचे नियम पालन जालां म्हणून. सो तूं म्हाका सांगू नाका की क्षत्रिया नियम पालन जाता की ना म्हणून. आनी ताणें अर्जुनान सांगलें की हांव वचन घेतिल्लें आसा की मेगेल ओट्टो आशिल्ली युद्धांत तूं कुरुक्षेत्रांत तूं कोण मेगेल ओट्टो लढाई करता म्हाका सपोर्ट करता आसा ती तांगेल रक्षण हांव करता आसा म्हणून. तर हांव घेतिल्ली प्रतिज्ञे लेखारी हांव तुगेले हात कट करून सात्यकीक वांचयलें म्हूण अर्जुन सांगता. तेन्ना भूरिश्रव म्हणटात पळय आतां ब्लड लॉस जाता आसा हात कट केला वयना तागेलो अशी दिंबेर तोग पडतके आनी सांगतके आनी अर्जुन सांगतके मागीर भूरिश्रवाक कसलें की भूरिश्रवान हें पडटात पळय एक एक जन
चांग असता ती मात युद्धभूमी लेकारी तांणी त्या प्रकाराचे भाव नासता तांकां निजावन भुरीश रावू भारी चांग राव म्हूण सांगिल्लो आसा आनी तो एक कृष्णाल भक्तूच न्हू ते तागेल त्या भाईची कर्तव्य लेकार तो तागेल रोल प्ले करता वृष्णी वंशाचे हाचे ताचे म्हणून जाल्यार मनान तो कृष्णाल भक्तूची आनी ताका अर्जुनाल खातीर वय भारी प्रीती आसा भुरीश रावाक निजावन पांडव जनाल खातीर जाल्यार हिची ह्या समयार अर्जुन सांगता काय भुरीश रावा तू लेक की तुगेल वयर कोणकी एक डिपेंडंट आसा ताका अशी अवस्थेरी बोध चुकेल तेन्ना मारू गेल्यार तू कसं करतशिलो म्हणून तेन्ना भुरीश वाचता ताका मना वाचता की अर्जुनान केलें आनी तुका चुकी ना म्हणून समची म्हणून तो वय त्या परिस्थितींत असले तो वय त्यांच करतशिलो म्हणून तेन्ना भुरीश रावाले तोग्ग पडता आनी तो म्हणटा पळय एक बाणाचे मॅट करून ताचेर बसता काय समाधी जावन की म्हणटात पळय आनी हांव जीव सोडता म्हणून देवाल आनी तेन्ना कृष्णाले आनी अर्जुना पळोवन तो समाधी वता म्हणून सांगिल्लो आसा तेन्ना निजावन अर्जुनाक तशी तागेले ते शक्ती आनी तागेले म्हणटात पळय पुरो तशी गुर्त आसा तांकां आनी तांकां गुर्त आसा की ताका निजावन देवाल खातीर आनी प्रीती आसा म्हणून तेन्ना तांणी राखता ती म्हणून सांगिल्लो आसा म्हळ्यार ते युद्ध स्वल्प समया खातीर राखते भुरीश रावाले अवस्था पळोवन आनी कृष्ण वयत आशीर्वाद दिता भुरीश रावाक म्हणून सांगिल्लो आसा की तुका चांग गती प्राप्त जावं म्हणून आनी कृष्णाल दर्शन घेवन दोळे बंद करून भुरीश राव तागेले देह त्याग करता जाल्यार आमी हातू पळयत पळय प्रेजेंटेशनाक तशींच भुरीश राव बशील कडेनाची समाधी ते समाधीचे आसन करून बैसील कडेनाची तागेले देह त्याग करता म्हणून पळयलें आसा जिवंत आसतनाची आनी ह्या समयार ताणें देह त्याग केले आसता त्यांची क्षणारी सात्यकी उठयता म्हणून सांगिल्लें आसा बोध चुकील अवस्थेत देखून आनी ताका बोध चुकील वय जाल्यार ताका थोडे थोडे कशें की मन आंतशिल्लें म्हळ्यार कोण की ताका तांडयता लात मारता आसा म्हणून म्हळ्यार ताका बोध चुकला वय जाल्यार ताका कशें की कळटा आसा आनी ताका कळटा की तागेलो अपमान जाल्लो आसा म्हणून आनी तो कुडले वता खंय खडग घेवन पुरा जनाल एद्राकाची सात्यकी भुरीश रावाल गळ कटकोवन सोडता म्हणून सांगिल्लो आसा म्हळ्यार पुरा जना रिएक्ट करूं जायना ताचे पयलीं फुडें सात्यकी धांवन वचून ते तलवार घेवन खडग घेवन भुरीश रावान ह्या समयार देह त्याग करून जालना जाल्यार तो बैसून आशिल्लो तागेले आनी ते सात्यकी वचून तागेले गळ कटकोवन सोडता म्हणून सांगिल्लो आसा तेन्ना सात्यकीक वय पुरा जन एक तर अर्जुनान तागेले हात कट केलो आनी सात्यकीन तागेले गळ कट केलो म्हळ्यार कोणाक गोतना ताणें देह त्याग केला म्हणून ताकाची पुरा जन म्हणटात पळय सात्यकी वयर म्हणटात की कसन आबा हें कसन हें युद्धभूमी कसन चलता हें अर्जुना हात केलात भुरीश रावाल गळ कट केलो ताणें बशिल्लो तेन्ना तो लढाई वय करनाशिल्लो हें कसन आबा म्हणून तेन्ना सात्यकी वय सांगता खंय हांवें म्हगेलें वचन दवरलां कसलें की हांव मस्तकाळे फुडें प्रतिज्ञा घेतिली की कोणी म्हाका अपमान केल्यार की तांडून व्हरून म्हाका लात मारल्यार हांव तागेले गळ कट करून सोडता म्हणून ताका हांवें ती प्रतिज्ञा घेतिली आशिल्ली ताका ते हांव प्रतिज्ञा पालन करूंक आशिल्लें ताका म्हाका गळ कट करूंक आशिल्लें म्हणून आनी सात्यकी पुराजन ते कोण योद्धा आसून सांगतात पळय की तूं नियम पालन करनी म्हणून तांकां पुराजना सांगता खंय सात्यकी तुमी पुरा म्हाका सांगतात नियम पालन करूंक अभिमन्यूक सहजनान ओट्टू मेळ मारतना खंय आशिल्लीं तुमी पुरा जना तूं म्हाका पुरा नियमाचे विशय सांगू नाका ती म्हूण सात्यकी त्या पुरा योद्धांक सांगता खंय आज जयत रता आमी सोडना ती तुमी कसं करता ते करया ती म्हूण आनी त्या प्रकाराच्या त्या मुडारी सात्यकी खातीर एक्चुअली 1 मिनिटा खातीर पुरा जन ताका श्रद्धांजली दिल्या म्हण की नुतर आपतात की कसले की भुरीश रावा खातीर पुरा जनाक भारी रिस्पेक्ट आशिल्लो वय तो भुरीश रावा खातीर 1 मिनिट ते युद्ध बंद जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मागीर आपास सूर जाता आनी आपास म्हणटात पळय सात्यकी भीम आनी अर्जुन मुखारसून वता ती आतां कृष्णाक गोत्त आशिल्लें की आतां सुर्यास्त जावचे येता आसता आतां कसं करचें म्हूण आनी दुर्योधन त्या दिवस शॉकांत आशिल्लो कसं जालें की भिमान तागेले येद्राकाची 30 भावाक मारून सोडला आनी तेशी म्हणटात पळय मात ती भेतून मारला तांकां पुरा जनाक ताका अशी दुर्योधनाक शॉकांत आशिल्लें आनी तो म्हणटा पळय आनी कोणाक राबोवचें जायच ना म्हूण तो द्रोणाचार्याले वतके कसं करचें आतां अर्जुन येता आसा जयद्रथा मारतलो दिसता जाल्यार सुर्यास्त जावचे समय येता आसता आनी द्रोणाचार्य सांगता काय आतां आमी कशीपुणी करून अर्जुना राबोवका म्हूण सात्यकी आनी भिमाक तांणी विंगड कडेन लढाई जाता ती आनी अर्जुना खातीर मारूक आतां समहारथ जन येतात ओट्टूची
लेफ्ट एंड राईट साइड दोकून अश्वत्थामा आणि कृपाचार्य येतके आणि आणि ते दुर्योधनाला आणि ते कवच आसा द्रोणाचार्यान दिलेलें सो ताका कळचे की आज कॉन्फिडन्स आसा ताका कोत्तस की बोट्टा कशी लागना नासलेली ते कवचान ताण प्रोटेक्ट जावयता म्हणून मागशी मुखार दोकून कर्ण मागशी दोकून दुर्योधन आणि न्ही मुखार मुखार दोकून कर्ण आणि दुर्योधन येता ती सायडा दोकून अश्वत्थामा आणि कृपा आणि मागशी सायड दोकून शाल आणि वृषसेन येता ती वृषसेन म्हळ्यार कर्णाल पुतू तो सहजन ती पुरा डायरेक्शना दोकून अर्जुना मारू येता ती म्हणून सांगिल्लें आसा हें जेताना आपास भीम मध्ये येता आणि कर्णाक आणि दुर्योधना धांवडोवन सोडता लढाई करून सो आयचे दीस पळय येता आमी की कर्णाक भीमान दोन्ही पंथा लढाईन पराजित केलें आणि थंय गेले आणि आत्ता अर्जुन मुखारसून येता आसा म्हूण सांगिल्लें जाल्यार ही द्रोणाचार्यान प्लॅनिंग असच न्हय अशी कसं आसतलें की द्रोणाचार्य सोडतलो इसलिए की द्रोणाचार्य वय व्हड सेनापती ताका गोत्त आशिल्लें की कसन जाल्यार कसन करता म्हूण आतां कर्णान नातल्यार द्रोणाचार्य माशिल पूरा जन कोण महारथ आसत पळय कुरुक्षेत्र भूमीन तूं तांकां पूरा जना ताण ओट्टू केलें के आनी अर्जुना मुखार हाण सोडलें म्हळ्यार शाल्य अश्वत्थामा कृपाचार्य कर्ण दुर्योधन कोण कोण खंय खंय दोकून पुरा जन पुरा येता आसतात आणि पुरा जन ओट्टू एक पंत बाण मारचा सुरू करतात के आणि इतलं बाण मारता ती की म्हणतात पळय मुखार दिसना म्हणतात पळय तितले जन एका पंत बाण मारता ती अर्जुना टुवर्ड्स आणि अर्जुना दिसना म्हणतात पण मुखार कसनच दिसना तितले बाण एका पंत येता के आणि अर्जुनाक म्हणतात पळय इतले लागीं येवनूय म्हाका अर्जुनाल तोंडा दोकून हें उतर येता काय कृष्णा खातीर कृष्णा सांगता काय अर्जुन हे देवा म्हळ्यार ताका जयद्रथ दूर दिसता आसा जाल्यार तागेले लागीं वचचें जायना ताका मारूंक कसलें की इतले पुरा जन मध्य येवन आयलीं ताका आणि ह्या पंतान तूं आणि सूर्यास्त जावचें दिसता आसा म्हळ्यार आतां एक म्हणटात पळय 10-15 मिनिटान सूर्यास्त जातलें आणि इतले जन मध्य येवन तसं ती अर्जुना कळटा हांकां पुरा जना दांटून जयद्रथ ते पावचें साध्य ना म्हूण आणि तो कृष्ण सांगता म्हळ्यार आतां अर्जुनान ह्या पंत आतां मनान ताण डिसायड जाल्लें आनी आनी हांव अग्नी प्रवेश करता म्हणून आनी तागेलें मन तोंडा दोकून हें उतर येता काय हे कृष्णा इतली लागीं येवन आयलीं ती जाल्यार इतली दूर आसत आमी म्हूण म्हणटात पळय सो क्लोज येट सो फार इतली लागीं ते येवन पावलीं ती जाल्यार कितली दूर आसा कृष्णा म्हणटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी एक प्रकार म्हणटात पळय तागेले अर्जुनाल बॉडी लँग्वेज और तागेली ती भावना ह्या समयार पळयल्यार कळटा म्हळ्यार तो आतां अर्जुन आतां गिव अप करचें ट्राय करता आसा आतां मनान तूं तो म्हळ्यार पळय आतां सांजवाळा आतां ಸ್ವಲ್ಪ बेळान हांव अग्नी प्रवेश करता म्हूण तसल भावना अर्जुनाल मनांत येता आसा कृष्ण सोडतो तागेले भक्तां खातीर कसं करूं तयार आसा तेव्हा अर्जुनाल तसल प्रितीचे भक्तां खातीर कृष्ण रक्षणांत येना ह्या समयार कृष्ण तागेलें सुदर्शन चक्र सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी सुदर्शन चक्र न्ही जावन ते कोण असुर जन आसा तांकां पुरा जना तांकां मारचेक यूज करचें जाल्यार आज कृष्ण सुदर्शन चक्र सूर्याक निपोवच्याक उपयोग करता म्हूण सांगिल्लें आसा सो एक प्रकार ते सुदर्शन चक्र वता आनी कशी सूर्यग्रहणा म्हळ्यार कशी ते कसं आमी पळयता पळय चंद्र मुखारसून येवन ते एक्लिप्स म्हणटात पळय की सूर्य दिसना लुप्त जाता तशी जी सुदर्शन चक्र अशी पोझिशनार वता की सूर्य लुप्त जाता म्हूण आनी पुरा जन लेखता ती की सूर्यास्त जाल्लें म्हूण म्हळ्यार काळोख जाता म्हूण सांगिल्लें आसा एक्चुअली सूर्यास्त जायनी ते सुदर्शन चक्रान कवर केलेलें आशिल्लें सूर्याक जाल्यार ते कौरव जना दिसता की सूर्यास्त जाल्लें म्हूण आनी ते सूर्यास्त जाल्लें म्हूण तांणी पुरा जन तांगेले रथार दोकून आनी देंवन दुर्योधनाल जय जयकार आनी पुरा जन सांगू सुरू करतात की आतां अर्जुन जाल्लें पांडव जेन्ना पराजीत जालीं ती अर्जुन आतां अग्नी प्रवेश करतलो म्हण तांणी पळय सेलिब्रेशन सुरू करतात तांगेलें कौरव जन म्हळ्यार तांगेले शस्त्रांनी तोगू दवरतात की जाल्लें आयचें युद्ध जाल्लें अर्जुनान आतां अग्नी प्रवेश करचें म्हूण आनी तेन्ना जयद्रथ म्हळ्यार कोण पळय काल सांजवाळ दोकून कोण भिवन बशिल्लो ताका एक पंता म्हणटा पळय रिलीफ मेळटा जाल्लें हांव वांचलो म्हूण आतां अर्जुनू ना जातलो म्हूण आनी तो वय अर्जुनाक इन्सल्ट तो मुखारसून येता म्हळ्यार जालें न्हू रात्री
आता तो म्हापशे आशिल्लो निपून बशिल्लो मुखारसून येता काय आनी अर्जुना पळोवन हांसता काय, हे अर्जुना केन्ना तूं अग्नींत वता, अग्नी प्रवेशा खातीर तयार जा, कसले की तुगेले देहाक अग्नी हांव दिवचें येता म्हणून तो सांगता काय जयद्रथ. आनी पुरा जन दुर्योधन दुशासन पुरा जन हांसतात काय म्हळ्यार हागेलें उतर आयकून. बेगी वच बैस तूं राखडार वचून अग्नी हांव दिता म्हणून जयद्रथ सांगता काय. आनी अर्जुन ह्या परिस्थितीर ते रथार बसता म्हूण सांगिल्लें आसा गांडीव घेवन की जालें नवांनी म्हणटात पळय आता प्राण त्याग करचो समय आयलो म्हणून अर्जुनाक दिसता की. आनी तो तोगू रथार म्हणटात पळय रथार सिटार बसता काय गांडीव तो म्हळ्यार हातां धरला तोगू दवर न्ही गांडीव हातान धरून जालना आयचे दिवस आनी अग्नी प्रवेश कोरका म्हूण तेगेले मनांत येता. तेन्ना कृष्ण अर्जंट वॉयस म्हणटात पळय आमी कोणाक सांगतात पळय तेन्ना आमगेले टोन विंगड जाता न्हू कसले अर्जंट आसल्यार वेगी करता आमी सांगतात न्हू म्हळ्यार अलर्ट जा वेगी करता आज समय ना म्हूण तशी आवाज आरी अर्जुन आयकूच तशी मात कृष्ण अर्जंट आवाज म्हळ्यार ओतून सांगता काय समय आयलो अर्जुना तुगेले बाण काडी आनी तुगेले बेस्ट ते कसं ब्रह्मास्त्राचे बाण आसा पळय त्या काडी आनी जयद्रथा मान सोडी म्हूण. आनी अंतिकांतू आनीक एक विशेश म्हळ्यार जयद्रथाक एक वर आशिल्लो तागेलो बापूस वृद्ध क्षेत्र म्हूण तागेलो बापूस आशिल्लो ताणें जयद्रथा खातीर अशी मागून घेतिल्लें की कोणाल निमित्त जयद्रथाल मात्शें तोग पडटा मृत शरिराचें म्हळ्यार केन्ना तो कोणी ताका मारल्यार आनी तागेले ते मात्ते भुमी टच जाता पळय तेन्ना कोण मारला तागेले मात्ते हजारो कटल्यान भागांत पुड्डी जावन वतालें म्हूण त्या मागीर कृष्णाक गोत आशिल्लें आनी हो जयद्रथार बापूस कुरुक्षेत्रा भुमी लागीं ते समंत पंचक म्हूण तो एक जाग आसा क्षेत्र ते समंत पंचकांतू एक वनांतू थंय म्हणटात पळय हें करता आशिल्लो तो ध्याना बशिल्लो तो ताकाची कृष्ण सांगता काय अमूक स्थानार आसा तो म्हळ्यार ते कोऑर्डिनेट्स सांगता कृष्ण अमूक स्थानार आसा तो तूं तागेलें अशी जयद्रथाल मात्ती कट्टून सोडका की तागेले मात्ती वचून तागेले बापसून बशिल्लें तागेले बापसूल आंगार वचून म्हळ्यार पालकोट मांडे घालून बसला तागेले बापूस ते आसनांतू तागेले पांयार वचून पडका ते नाल्यार पडूनच म्हूण. आतां ह्या समयारी आनी कृष्णान ते एकदम अर्जंट विशयान सांगिल्लें. आतां अर्जुन ते पुरा निमगूचे वचन की देवा सूर्यास्त जाल्लेलो आसा आतां हांव बाण कशी मारचें हें रॉंग न्हय सूर्यास्त जाल्यार हांव बाण कशी मारचें. अर्जुनान कृष्णान ओटो आर्ग्यू करूं येता आशिल्लें की हें करना म्हूण जाल्यार अर्जुनाक विश्वास आसा की देवान सांगिल्लें कार्य कोरका देवान कशें की लेखून आसा पुरो म्हाका तें सोल्युशन गोतना निजोन तें पळयल्यार सूर्यास्त जाल्यार बाण मारका आनी जयद्रथ येद्रा राबून आसता जाल्यार अर्जुनाक कळटा की कृष्णान सांगलां म्हळ्यार कशें की हाजी मातशी थिंकींग आसतलें कसलें कृष्ण अर्जुना चुकून पडूं सोडना म्हूण आनी बाण घेवन रेडी जाता अर्जुन की कृष्णाल कसं पुणी प्लॅन आसा पुरो म्हूण बाण घेवन रेडी जाता आनी जस्ट बाण सोडताना ते सुदर्शन चक्र सायडा वता देवालें आनी पुरा जना कळटा की सूर्यास्त जावचे आनी स्वल्प क्षण बाकी आसा म्हूण सूर्यास्त जाय न्ही म्हूण आनी कोणाक लेखची पशी फुड्याची अर्जुन बाण सोडता आनी पुरा जनाल येद्राक पुरा जन हांसता आशिल्लीं न्हय जयद्रथाल बगलेन राबून द्रोणाच्या स्पेशली द्रोणाच आनी दुर्योधन शाल्य कर्ण अश्वत्थामा दुशासन आनी पुराच म्हळ्यार तांणी जय जाली म्हूण ते हांसता आशिल्लीं जयद्रथाल राबून तांगेले येद्राकची अर्जुनान मारलेले बाण जयद्रथाल माती कट्टी जावन हांगा दोकून सीदा आकाशा दोकून वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्या आकाशा दोकून वचून सीदा वचून तो तागेले आन वृद्ध क्षेत्र ते समंत पंचकांतू क्षेत्रांत बसून आशिल्लो तागेले ते पालकोट पाणी घालून बसतना तागेले ते म्हणटात पळय जांगेर वचून पडता तागेले मागता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी एक पंत पळयल्यार कसं की पांयार पडले दोळ ओपन करता काय हो तागेले आन आनी दोळ ओपन केले एक पंत रगत आनी हें पळयल्यार कोण जाल्यार एक पंत मागसून सोडटली न्हय ताका आतां लोकोवन सडटा म्हूण ते पळयलें आनी ते तोग्गू पळयले सिता ताका कळटा क्षणभर भितर की तागेले पुत्रालें तें मागता आशिल्लें म्हूण तोंड जयद्रथालें जाल्यार ताणें दिलेली वरां लेक्कारीची
तागेले बापसुलें मात्ते फुट्टून वता ऑन द स्पॉट म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आमी पळयत कौरवाल खातीर भारी एक डिसअपॉयंटमेंट आशिल्लें आनी तांकां कळटा हें कसं की कृष्णालें ट्रिक आशिल्लें म्हूण. म्हणल्यार कशी तें तांणी पुराजनांत कळना की सूर्यास्त जाले मागीर आपास्त सूर्य कशें दिसला बा म्हणून. आनी आयच्या दिवसांत तूं मॅक्सिमम डॅमेज जालेलें येदोळ त्या तयार दिवसांत कितले डॅमेज जाय न्ही तितले अर्जुनान सिंगल हँडेडली आमी लास्ट सेशनांत तूं पळयलेलें 1.5 लाख हस्ती कितले की 4.5 लाख घोडे अर्जुनान सिंगल हँडेडली मारलेले आसा आयच्या दिवसांत. आनी दुर्योधनाल खातीर तें 30 तागेले भाव आयच्या दिवसांत गेलेलीं ती. आनी हें क्षण जालें सुद्दां कृष्ण आनी अर्जुन दोग जाणांक तांणी पटोवन धरता ती म्हूण सांगिल्लें आसा पुराजनाले रथारीची. आनी कृष्ण सांगता की अर्जुनाक तूं आज कोण दाखयलेलें कार्य असल वीर जावन तें तूं तागेले शक्तीत प्रदर्शन केलेलें आसा. म्हाका भारी खुशी जाली अर्जुना. तूं आज तुगेलें तें योद्ध आहा तूं क्षत्रिय जावन ती भावन तुगेलें दाखयलेलें आसा म्हूण. आनी अर्जुन कृष्णा सांगता की देवा तूं कोणाल फेवर करता तुगेल दय कोणाल वयर आसा तांगेल खातीर कसं इम्पॉसिबल आसलें तुगेल दय आसल्यार म्हूण. तशी आनी पटोवन घेता आनी हें उतर उलोवन घेता आसा ती अर्जुन आनी कृष्ण. आनी अर्जुन सांगता की देवा तुगेल दय खंय आसा आज तूं म्हगेलें रक्षण केलें म्हूण. म्हजें आयज जावचें साध्य आशिल्लें तूं रक्षण केलें आनी तुगेले निमित्ताची हांव तुगेले दयेनच हांव जिवंत आसा म्हूण कृष्णा भारी प्रितीरी ताणें पटोवन घेतिल्लें म्हूण सांगिल्लें. सो 14 दिवसाचें युद्ध जाता आनी अर्जुनान घेतिल्ली ती प्रतिज्ञा संपन्न जाता म्हूण सांगितलें. सो क्विकली रिकॅप करता आज आमी कशें डिस्कस केलेलें. आमी स्टार्ट जाताना पळयलें की कशें 14 दिवस द्रोणाचार्यान. सो कोणालें कसं कॉमेंट कसं आसल्यार तुमी सांगेता हांव रिकॅप करतना. कृष्णा 2 मिनिटां खातीर रिकॅप करता. कसं सांगिल्लें तुवें कसं चूक जावन आसल्यार तुमी प्रजान क्षमापण करूं. सो आमी पळयलें की द्रोणाचार्यान कसं तें व्यूहरचना केलेली दुर्योधनान येवचें नासी जाल्यार अर्जुनान येवनासी जाल्यार अर्जुन मुखार सुद्दां येता म्हूण पळयत. आनी आयच्या दिवसांत आमी पळयलें की कशी दुर्योधन तें द्रोणाचार्यान दिलेलें तें कवच घालून येता जाल्यार अर्जुनाक गोत आशिल्लें की तें बोट्टा तूं दी कवर करना म्हूण. ताका तेंच मारून ताका दुर्योधना पाडोवन सोडता म्हूण सांगीत. सो आमी तें एक मन हावेलें की केन्ना आमकां देवाल वयर विश्वास आसा देवाल वयर देव खंडीत आमकां देवाल दय प्राप्त जातली म्हूण मनांत केन्ना विश्वास आसा तेन्ना इनप्रेनेट्रेबल कशी तें अर्जुन तागेले दुर्योधनाल कवच अर्जुनाक कांय करूं जायना आशिल्लें सुरे जाल्यार तागेलें तें मनांत आयलें की अशें एक सोल्युशन आसा म्हूण. ताका आमकां देवाल दय आसल्यार विश्वास आसल्यार खंयचे परिस्थितींत आमी सिरकून पडल्यार चिक्के मुखारसून वचचे खातीर देव वाट दाखोवन दिवच्या पुरो म्हूण आमी तो विश्वास दवरगेवेत. मागीर आमी पळयलें कशी युधिष्ठीर सात्यकी आनी भिमा पेटयता की आयच्या दिवसांत तुमी अर्जुना लोट्टो सुका म्हूण जे अर्जुना जैत जाता ते पावच्याक भारी कश्ट जातलें. आनी सात्यकीन कशी पुराजनां मारता मारता तो अर्जुनाला ते पावलो. अर्जुना कोण म्हापशीन मारूं ट्राय करता आशिल्लो सात्यकी तांकां पुराजनां मारून सोडता. तशी आमी पळयलें की भीमूय येता आनी भीमूय पुरा क्लियर करून दिता अर्जुना खातीर. आनी त्या दिवस भीम कर्णाक 2 पंथा लढायेंत पराजीत करता आनी दुर्योधनाल्या इद्राकाची दुर्योधनाल 30 भावांक मारून सोडता भीम त्या दिवस. सो त्या प्रकाराच मुडार आशिल्लो भीम. मागीर आमी तें एक विंगड काणी पळयली तांची सात्यकी भुरीश्रवाल मध्येंतू आनी कशी तांगेलें कितले पिळी दोखून तांगेली एक लढाय आशिल्ली वृष्णी आनी यदुवंशाली. कशी आमी पळयलें की कशी सात्यकी बापसूलें आनी भुरीश्रवाल बापसूल मध्य कशें की लढाई आशिल्ली आनी तांणी तांगेल चेडूआ खातीर तें मागून घेतिल्लें त्या प्रकारान ते म्हणटात पळय भुरीश्रवा मारूं वता म्हूण सांगिल्लें आसा. अपमान जालेलें तागेले बापसूल अपमान जालेलें आनी ताका मारूं वताना अर्जुन भुरीश्रवाले हात कट करून सोडता आनी आमी पळयत सात्यकी तागेले गळ कट करून सोडता म्हूण. सो त्या प्रकारान तें सात्यकी आनी भुरीश्रवाल पळयलें आनी तें कशी कनेक्शन आशिल्लें देवकील स्वयंवरा उठ ती काणी त्या वेळी आमी पळयलें. आनी मागीर आमी लास्टार पळयलें की अशी परिस्थिती येता अर्जुन मुखारसून येता वय जाल्यार द्रोणाचार्य कपंता इतली जाणां मध्य घालता जयद्रथाल आनी अर्जुनान मध्येंतू की अर्जुना दिसता की आयचे दिवस आनी जायना आतां म्हगेलो प्राण त्याग करचो समय आयलो म्हूण आनी कसं करूं जायसना म्हणून अर्जुन मेंटली प्रिपेर्ड आसता मनान तो आनी अग्नी प्रवेश करता म्हूण. जाल्यार कृष्ण तागेले भक्तांक सोडता खंडीत सोडना.
कृष्ण तागेले सुदर्शन चक्र उपयोग करून सूर्यास्त जायनातलेरी सूर्यास्त जाल्ल्या म्हणके ते ब्रह्म जाता पुराजनाक आणि पुराजन ते म्हणटात पळय बिफोर टाइम सेलिब्रेट करचे सुरू करता ती की जाल्ले जाल्ले अर्जुन म्हणून आणि जयद्रथ मुखारसून येवन अर्जुनाक अपमान करू प्रयत्न करता की वचून राखडार बैस हांव तुका गरी लायता म्हणून आतां जाल्लें न्हय म्हणून आणि कृष्ण अर्जुनाक सांगता की महान सोड ताका आणि अशी मार्का की तागेले मागते वचून तागेले बापसूल पायारी वचून पडका समंत पंचकांत म्हणून कसले की ताका कसं वर आशिल्लो ते कृष्णा गोत आशिल्लो थंय अर्जुनाला रक्षण करता कृष्ण कसले की तागेले मागते तोगू पडलें जाल्यार थंय तेन्नाय अर्जुन वांचन आशिल्लो सो सुदर्शन चक्र सोडलें आणि हो विषय कृष्णान सांगलें की विद्या क्षेत्राल वर असं जयद्रथा वैरी आणि अर्जुन तेन्ना कृष्णाक क्वेश्चन करना सीधा सांगता की देवान सांगला म्हळ्यार कसले ताची मागशी प्लॅनिंग आसतलें सूर्यास्त जात तरी देव म्हाका मारू सांगता कसं की प्लॅन आसतलें आणि देवान सांगलें म्हणजे तागेले बेस्ट एरो लोड करता आणि शूट जावचे क्षण एक क्षणा फुडें सुदर्शन चक्र वता आणि अपास उजवाड जाता आणि पुरा जनाल येद्रा दुर्योधन कर्ण पुरा जनाल येद्रा अर्जुन तागेले गळ कट्ट करून वता आणि गळ अशी कट्ट जाता तो उड्डून वचून आकाशात वचून तागेले वृद्धक्षेत्र तागेले बापसूल आंगार पूण तोगू पूण तागेले बापूसूय तागेली बाई मृत्यू जाता म्हूण सांगिल्लें आनी लास्टार पळयलें की अर्जुनाल ती भावन आशिल्ली कृष्णाल खातीर की देवा हांव प्रतिज्ञा घेतिल्ली वय जाल्यार ती प्रतिज्ञा जायना अशी कितले सकळ अडचण साथ आशिल्लें जाल्यार तूं म्हगेलें रक्षण केलें आनी कोणाल तूं आनी म्हळ्यार अर्जुनाल तो विश्वास आनीकय वाडताच देवा वय की तुगेलें रक्षण कोणाक आसा तांकां खंडित कसं जायना म्हणून तशी ती भावना प्रकट करता आयचे सेशन हांगा एंड करता धन्यवाद तुम्ही पुरा जनान जॉइन केले खातीर पुरा जना छान कॉमेंट येयला सर हरे कृष्ण धन्यवाद तुमकां पुरा जनाक हें सेव करचें दिता आसत तुमी पुरा जना हरे कृष्ण स्वामी 3 पंथा हरे कृष्ण मंत्र म्हणून महामंत्र म्हणून हें सेशन कंक्लूड करूया नेक्स्ट डे आनी मुखार कसन जाता अर्जुनाले ते नेक्स्ट सेशनांत पळय हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो हरे कृष्ण धन्यवाद रचना सेशन जॉइन करले खातीर नेक्स्ट वीक आनी त्या अर्जुना विशयी काणी मुखार सुरू हरे कृष्ण